घालून लुटले घर, भांगराच्यो वस्ती आणि रोख रक्कम घेऊन काढलो पळ. भाजपाक हारयतले जाल्यार सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवपाची आसा गरज. ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स सत्तेर येवन गोंयकारांच्या अस्मितायेचो जातलो आवाज, सांगता आमदार विजय सरदेसाय. जिल्लो पंचायत वेंचणूक धुकल्ल्या फुडें 13 डिसेंबराक जावपा आशिल्ली जिल्लो पंचायत वेंचणूक आतां 20 डिसेंबराक जातली. पंचायत सचिवान नवी तारीख केली जाहीर. गोंयांतल्या मिठागरांचे जातले संवर्धन, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती. मिठागर संवर्धन मजत आणि पुनर्जीवन येवजण लायली चालीक. एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी गोंयच्या दर्यादेग वाठारांतल्या आशिल्ल्या 71 आस्थापनांचेर घाली धाड. कानोळे एक युनिट केले सील. अन्न पदार्थात भेसळ करपे आड कारवाय उरतली चालूच. आणि मोरजे दर्यादेगेर ल्हारांक तेकल्यात शेकवाल्यांच्यो खाटी. दर्यादेगेर भोंवतले जाल्यार लोकांच्या कपलार पडल्यात आटयो. आता पळयात खबरो विस्तारांत. दोनापावला, म्हापसा उपरांत आता बायणा एका फ्लॅटात 7 जाणांनी दरोडो घालो. चामुंडी आर्केड इमारतीच्या 7व्या माळयेर रावपी एका फामिलीच्या फ्लॅटात घुसून 7 अनवळखी मनशांनी हो सशस्त्र दरोडो घालो. जनेलाचे ग्रिल्स कातरून हे चोर फ्लॅटात भितर सरले. चोरांनी भांगराच्यो वस्ती, रोख रक्कम फारावन व्हेल्ल्याची माहिती मेळटा. पळयात पुराय बातमी. गोंयांतलो दरोडो नाट्य सोंपता सोंपना. दोनापावला 24 एप्रिलाक पयलो दरोडो घातिल्लो. हे चोरये वेळारूच चोरांनी बंगल्यांतल्या जोडप्याक बांदून घालून चोरी केल्ली. ते उपरांत गणेशपुरी म्हापशा ऑक्टोबराच्या 8 तारखेक एका दोतोराचो बंगलो फोडलो. ह्या दोनूय दरोड्यांनी चोरांची चोरी करपाची पद्दत सामकीच आशिल्ली. ह्या दोनूय चोरयांचे तपास अजून मेरेन पुराय जावंक ना. चोरयांचे मुख्य सूत्रधार अजून मेरेन पुलिसांच्या हातीक लागूंक ना. ह्या दोनूय चोरयांचे तपास सुरू आसतनाच आता बायणा चामुंडी आर्केड बिल्डिंगेंतल्या एका फ्लॅटात चोरांनी सशस्त्र दरोडो घालो. फ्लॅटाच्या जनेलाचे ग्रिल्स कातरून सोमारा राती कडेन चोर फ्लॅटात भितर सरले. चोरांनी फ्लॅट धनी सागर नायक आणि ताची घरकान्न हर्षा नायक आणि ताचे चलयेक मारबडय करून तांकां बांदून घातली. तशेंच तांचे वांगडा रावपी आवयकूय बांदून घालून चोरी केली. ही चोरयेची घडणूक सोमारा मध्यान राती 2:30 सुमार घडली. अर्दे वरा भितर चोरांनी चोरी करून पळ काडलो. उपरांत सागर आणि ताच्या बायलेन बांदून घातिल्ले चलयेक सोडयली. चली आपल्या काकागेर गेले आणि तिणे घरात जाल्लो प्रसंग काकाच्या कानार घातलो. भावाचेर आयिल्ल्या प्रसंगाची म्हायती मेळना फुडें सागराच्या भावान धांव मारून ताका आणि ताच्या भावजयेक सोडयली. उपरांत दुसरे कडेन बांदून घातिल्ले ताच्या आवयकूय सोडयली. अरावंड 2:30 रात्री सुमार एक 7-8 लोक आशिल्ले पळय ते भितर घुसले. बॅक सायड ग्रिल्स तोडून मुगेले आनी तांच्या हाताक न्ही रॉड आशिल्ले व्हडले व्हडले आयर्न रॉड आनी व्हडले व्हडले अल्युमिनियम रॉड्स आशिल्ले. आनी आमच्या रुमा एंट्री केली तांणी आनी दार फोडलें बेडरुमाचें आनीक आमकां एकदम लाठीचार्ज केलो तांणी. मागीर घोवाक सामकें रक्तबंबाळ केलो तांणी पुराय हांगा बिगा मारून पुराय सामकें. आनीक मागीर चलयेक बी मारले थापटांनी लातांनी मारले, म्हाकाय बी उडयलो आनी म्हणपा लागलो मागीर आवयक बी तिका खाटी वेल्यान न्ही सकयल उडयलो आनी ती बाबडी पेशंट पयलीच आनी तिकाय बी हें केलें आनी तिका ती बाबडी बेशूद पडली मागीर. आनी मागीर आमचे कडेन न्ही सगळें हें तिजोरीची चावी मागपा लागले आनी आमकां कॅश दिना तुमकां म्हणपा लागले चाकू घालून मान उडयता आमकां. आनी तो मागीर घोवान म्हळ्यार कितें करता म्हळ्यार आपूण दिना जाल्यार की जाय ते मागीर परत लाठीचार्ज करपा लागले आमकां. ताका रॉडान हांगा बरे 4-4 रॉड मारले आनी लातांनी ताका अशें पोटार बिटार पुराय खूब मारपा लागले. ताका सामकी ब्लिडींग जाली ताका. आमी ताका खूब रिक्वेस्ट केली की बाबा मारनाका, तुमकां व्हरा पयस जाल्यार व्हरा तुमी, अशें पयशा खातीर कोणाक खून करनाका तुमी. मागीर ताणें पयशे बिशे पुराय केले. चांदीचे आशिल्ले आयदनां आनीक हें आशिल्लें गोल्ड आशिल्लें म्हणजे खूब इतलें कित्याक दिवाळी आशिल्ली आनी आतां फाल्यां अर्दगाळी वचपाक आशिल्लें म्हण हांवें दवरिल्लें घरा कडेन. जाल्यार ते खूब अशें व्हेले म्हजे आनी हाताची कांकणां व्हेलीं आनी मुदयो व्हेल्यो म्हगेल्यो आनी देवाचें खूब सामान व्हेलें म्हगेलें चांदीचें.
तुमकां आनी तुका आनी चेडवाकूय मारला? आम सगळ्याक बरयला भरपूर. तुमी 3 जाण आशिल्ली 4 जाण आशिल्ली? ते भितर 4-5 लोक आशिल्ले आनी आमी तीग दोग आशिल्ले घरा रुमाक. आनी मागीर आवय कांयच अंदाज लागूंकूच ना? ना कांयच कळूंक ना आमकां. विचार करपाकूच आमकां टायम मेळुना असो. एक कितें जाला म्हणून बी कळुना आमकां. अनसर्टन आयले ते सर्टन आयले सारके अडेजा आयले आनी 3-5 भितर ते भायर सरले. तांकां सगळें खबर आशिल्लें भितरले लेआउट बी अशें आयकूंक येता की तांकां? म्हाका दिसता की ते कोणी तरी वळखीचे सामके आसतले जे कोण आमचे येवपाचे कित्याक कसो आमगे त्या ग्रील ना म्हणून तांकां खबर आसा अशें जावूं शकता. रात को एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है डकैती का. उसमें अभी हम केस रजिस्टर कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है. ठीक है, कोई सीसीटीवी फुटेज वेरीफाई? वो सब हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं. जो हमारा हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं. सर इंजरीज जो ऑक्यूपेंट थे हाउस के उनको कुछ इंजरीज हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है. सर पैटर्न तो सेम है वो मापसा वाली. अभी कुछ नहीं कहा जा सकता. अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है. ह्या नादी एप्रिल म्हयन्यात दोनापावला एका बंगल्यात चोरांनी दरोडो घातिल्लो. ताचे उपरांत गेल्या म्हयन्यात गणेशपुरी म्हापशेच्या दोतोर घाणेकराचो बंगलो फोडून चोरांनी पयशे आनी भांगराच्यो वस्ती फारायिल्ल्यो. एका फाटल्यान एक दरोडे जायत आसात, मात पुलिसेच्या हातीक आजून कितेंच लागना. एका फाटोफाट एक जावपी दरोड्या वयल्यान विरोधकांनी सरकाराक उजरावन काडले. एका फाटोफाट एक जावपी ह्या घडणुकांक लागून गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था अस्तित्वात नाशिल्ल्याची टिका तांणी केल्या. पुलीस डिपार्टमेंटूच ना गोंयांत. आनी म्हाका भंय दिसता की अशे जे भशेन डेकॉयटी जाता, अशे जे भशेन गुंडागिरी जाता, त्या गुंडागिरी खातीर आनी डेकॉयटी खातीर आतां राजकारण्यांक टार्गेट करतले. आतां इलेक्शनां येवपाचीं आहा मरे, जिल्हा परिशद इलेक्शन. कितें गॅरंटी आहा की राजकारणी टार्गेट जावचे ना? आमचे असले राजकारणी जे उलयतात आनी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टँड घेतात, वी वील बिकम टार्गेट. सो आय थिंक पुलीस हॅज टू फिगर इट आउट. एंड इट्स अ टॉप टुरिजम स्टेट. अशें जर जावपाक लागलें, सर्वसामान्य नागरीक हांगाचो जर सेफ ना जाल्यार ट्युरिस्ट येता तो आनी खंयच्यान सेफ आसतलो? चुकून एक जर एडवायजरी आयली खंयच्या तरी भायल्या देशाची, काल इराणची एडवायजरी आयिल्ली आहा इंडियेचेर, तशी एडवायजरी आयली जाल्यार हांगा ट्युरिजमूय काबार जातलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स जातलें. हे अलायन्स फकत जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक न्हय तर फुडें आसतलें. भाजपाक हारयतले जाल्यार सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय येवपाची गरज आसा. ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स हे फकत ऑपोजिशनान आसचें ना, ते सत्तेरूय येतले. ही महाआघाडी सत्तेर येवन गोंयकारांच्या अस्मितायेचो आवाज जातली, अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय उलयलो. गोंयची अस्मिताय म्हळ्यार गोंयकारपण हें चड गरजेचें आसा, अशेंय विजयाचें म्हणणें. ऑपोजिशन अलायन्स म्हळ्यार गोवा हें आतां जातलें आनी हें जाता आनी हे जिल्ल्यांत न्ही हें फुडें आसतलें. हो जो ताणें स्टेटमेंट केला, हाजें हे विधानाचें हांव स्वागत करतां. एज अ मेंबर ऑफ दीस अलायन्स विथ द काँग्रेस, वीच इज अ प्री-पोल अलायन्स, एंड एज अ सिनियर लेजिस्लेटर इन द ऑपोजिशन, हांवें जें तांकां एक केल्लें ताजें एक कितें तरी फुडें पावल वता, फुडें पावल मारतात, हें पळोवन म्हाका खुशी भोगता. पूण तातूंत एक आहा, हें जें कितें उलयता तें जावपाकूय जाय. सो इट शूड नॉट ओन्ली बी बाय वर्ड्स, इट शूड बी बाय डीड्स. हें एक्चुली अलायन्स म्हणटा 55 जावपाक जाय, हें एक आसा. आनी एक ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स ऑपोजिशनानूच आसचें ना, हें रुलिंगान पावतलें. आनी रुलिंगान पावून हें एक गोंयकाराचे अस्मितायेचो आवाज जातलो. तोय गोवाच जाता. गोंयची अस्मिताय हें एक व्हडलो इशू. आज गोंयांत गोंयकारांक लेखना, हें आमी पळयना. आनी गोंयची अस्मिताय म्हणटा ती केन्ना टेस्ट जाली? ओपिनियन पोलाक टेस्ट जाली, म्हणून तो आमी अस्मिताय दीस म्हणून म्हणटा. आज गोंयची अस्मिताय म्हणल्यार गोंयकारपण हें चड गरजेचें. आनी गोंयची अस्मिताय जे भशेन रेफरंडम जालो तसो सगळीं इलेक्शनां जीं आतां गोंयांत जावपाचीं, जिल्हा इलेक्शन, म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन, एसेंब्लीचें इलेक्शन आनी खंयचीं इलेक्शन, हे सगळ्या इलेक्शनांनी आमची अस्मिताय आमी फुडें हाडून गोंयचे अस्मितायेचो आवाज म्हणटा तो व्हड जावंक जाय.
आणि गोवा शूड फायट BJP हे जावपाक जाय आनी हांव ताचें स्वागत करता. जिल्लो पंचायत वेंचणूक फुडें धुकल्ल्या. पयलीं 13 डिसेंबराक जावपा आशिल्ली जिल्लो पंचायत वेंचणूक आतां 20 डिसेंबराक जातली. पंचायत सचिवान नवी तारीख जाहीर केल्या. SIR म्हळ्यार स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन प्रक्रिया सुरू आशिल्ल्या कारणान जिल्लो पंचायत वेंचणूक फुडें धुकलची म्हणून मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान सरकारा कडेन विनंती केल्ली. मिठागरांचे संवर्धन करपा खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मिठागर संवर्धन मजत आनी पुनर्जीवन ही येवजण चालीक लायली. मंगळारा मुख्यमंत्र्यान मिठागरांचेर लक्ष केंद्रीत करपी समिती वांगडा खासा पयली बसका घेतली. ह्या उपक्रमांतल्या पारंपरीक मिठागरांत सुदारणा जातली तशेंच मिठागर धन्यांक अर्थीक मजत जातली. पारंपरीक मिठागरां फुडाराक नश्ट जावची न्हय म्हणून ही येवजण चालीक लायल्या. गोंयांत सध्या पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या. ह्या फाटभुंयेर FDA पंगडान गोंयच्या मुखेल पर्यटन थळां आशिल्ल्या 71 आस्थापनांचेर धाड घाली. ह्या कारवायेंत कांदोळेच्या एका युनिटाक बंद उडोवपाचो आदेश दिलो जाल्यार हेर आस्थापनांक ख्यास्त फर्मायली. पळयात. FDAन ह्या म्हयन्यांत गोंयची मुखेल पर्यटन थळां आशिल्ली बागा, हडफड्या, कळंगूट आनी पोरण्या गोंयच्या हॉटेलां, दुकानां, काजू युनिट आनी अन्न विक्रेत्यांचेर धाड घातली. ह्या मोहिमेंत FDAच्या पंगडान वट्ट 71 वेवसायीक आस्थापनांची तपासणी केली. तपासणी वेळार अन्न सुरक्षा आनी नितळसाण नेम मोडपी जायत्या युनिटांक अन्न सुरक्षताय आनी मानक कायदो 2006च्या कलम 69 खाला ख्यास्त फर्मायली. पोरणे गोंय आनी हडफड्या हांगच्या एका आस्थापनाक आदल्या तपासणीच्या अहवालांतल्या उणावाक पाळो दिवंक नाशिल्ल्यान 7,000 रुपया दंड दिलो. हाचे भायर वट्ट 5 आस्थापनांचेर कारवाय करताना एका आस्थापनाक 25,000 रुपया आनी 3 आस्थापनांक दरेकी 10,000 रुपया दंड दिले. कांदोळे काजू उत्पादन युनिट रोखडेच बंद करपाचो निर्देश FDAन जारी केला. तशेंच हडफडे वाठारांतल्या हेर 4 आस्थापनांक नितळसाण मानकांक पाळो दितले मेरेन रोखडीच आपली कामां बंद करपाचो आदेश दिलो. हे मोहिमेक FDAन जायत्या काजू दुकानांनी म्हायती बोर्ड घालून गिरेकांक अन्न सुरक्षे विशीं म्हायती दिली. सध्या गोंयांत पर्यटन हंगाम चालू आशिल्ल्यान अन्न सुरक्षेच्या नेमांक खरपणान पाळो दिवपा खातीर FDA आतां डिसेंबरांत मेरेन ही तपासणी मोहीम चड खर करतले. पर्यटकांच्या भलायके कडेन कसलीच तडजोड सोंसचे ना अशी शिटकावणी FDAन दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. मोर्जे दर्यार पासे मारतले जाल्यार शेकवाल्यांनी खाटी घालून पुराय दर्याच अडयल्ल्याचें चित्र सध्या मोर्जेत दिश्टी पडटा. दर्यादेग वाठारांत चेंजिंग रूम्स आनी शौचालय ह्या सारक्यो मुळाव्यो सुविधा सारक्यो नात. मात आतां बेकायदेशीर गजालींचेर लेगीत कोणाचें नियंत्रण उरूंक ना काय असो प्रस्न सध्या मोर्जेत उप्रासला. मोर्जे दर्यार भोंवतले जाल्यार शेकवाल्यांनी खाटी घालून पुराय दर्याच आडयल्ल्याचें चित्र सध्या मोर्जेत दिश्टी पडटा. दर्याच्या ल्हारांक तेकासर शेकवाल्यांनी ह्यो खाटी घातल्यात. जाय तश्यो खाटी घालपाक पर्यटन खात्यान ह्या शेकवाल्यांक मेकळीक दिल्या काय असो प्रश्न उप्रासता. दर्यादेगांचेर चेंजिंग रूम्स आनी शौचालय ह्या सारक्यो मुळाव्यो सुविधा सारक्यो ना. मात आतां बेकायदेशीर गजालींचेर लेगीत कोणाचें नियंत्रण उरोंक ना काय असो प्रश्न सध्या मोर्जेत उप्रासला. नमस्कार, आम्ही आसात मोर्जे दर्यादेगेर आणि दर्यादेगेर जर आम्ही पळयले जाल्यार व्हडा प्रमाणात पर्यटन हंगामाच्या निमतान जे खाजगी जमनीर सेका असतात ती सेका घातलेली असतात आणि ही सेका घालत असताना पर्यटन खात्यान तांकां कितल्या प्रकारचे लाकडी पलंग घालपाक परवाने दिले हांव एक संशोधनाचो विषय जावन आसा. हांगा जर आम्ही पळयले जाल्यार शेकड्यांनी लाकडी पलंग आणि ते ज्या पद्धतीने आमच्या किनाऱ्याचेर समुद्राचे उदक येता थंय पर्यंत हे लाकडी पलंग घालून जी वेगळ्या पद्धतीने अडथळे निर्माण केल्ले आसा. पर्यटकांक व्यवस्थित फिरतलो जाल्यार हांगासर वाट तशी दिसना. सरकार वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान पर्यटन हंगामाक प्रोत्साहन दिता. दर वर्सा विदेशात जाऊन जे आमचे पर्यटक येवचे आणि गोंयची आर्थीक स्थिती बरी जावची, थळाव्या नागरिकांक थळाव्या व्यावसायिकांक ताचो लाभ जावचो
ह्या पद्धतीने काम करीत असतात. पूण बिचार जर आम्ही पळयले जाल्यार कसल्याच प्रकारचे सोयी सुविधा ना. हांगासर चेंजिंग रूम ना, पार्किंगची सोय ना, उदक पिवपाची सोय केल्ली ना. आणि असे असतानाच जे खाजगी जमनी मालक म्हणा किंवा जे सॅक व्यावसायिक असतात ते आपल्या गिरायकाक जाय ते सोयी सुविधा पुरवपाचे काम करीत असतात. सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन जे कोण अतिक्रमण करतात, इलिगली जे लाकडी पलंग घालून पर्यटकांक त्रास करतात ताचेर कारवाई करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आम्ही मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. फोंडेच्या प्रणव नायकान बंगळुरात जाल्ल्या WPC ओपन नॅशनल्स 2025 पॉवर लिफ्टिंग अँड डेडलिफ्ट चॅम्पियनशिपात नवो राष्ट्रीय विक्रम करून 2 भांगरा पदकां जिखलीं. पूण गोंयचे कांय खेळगडे अर्थीक कारणाक लागून सदांच फाटीं उरता. तशेंच सरकाराचो लेगीत शून्य तेंको आशिल्ल्यान खेळगड्यांक ह्या वेळार खंत उक्तायली. पळयात. मनात जिद्द आणि इत्साशक्त असल्यार खंयचेय ध्येय गाठपाक शकता. पूण हे ध्येय प्रत्यक्षात तूं पुराय करतलो जाल्यार स्वताच्या मनाची तयारी आनी सगळ्यांचोच तेंको आसप भोव गरजेचो आसा. असोच एक जिद्द आनी आत्मविश्वासान भरिल्लो प्रवास आमकां गोंयच्या फोंड्या म्हालांतलो प्रणव नायक हाचो पळोवपाक मेळटा. बंगळुरात जाल्ल्या WPC ओपन नॅशनल 2025 पॉवर लिफ्टिंग अँड डेडलिफ्ट चॅम्पियनशिपात नवो राष्ट्रीय विक्रम करून ताणें 2 भांगरा पदकां जिखलीं. तशेंच स्क्वॉट आनी डेडलिफ्टात ताणें राष्ट्रीय विक्रम लेगीत मोडले. हे सगळे ताजो कोच, पालक आनी बरे मागप्याच्या तेक्यान जाल्ल्याची म्हायती प्रणवान दिली खरी. पूण अशी भांगरा पदकां मेळोवपी कितलेशेच खेळगडे अर्थीक कारणांक लागून फाटीं उरता, जाका सरकाराचो चानयेच्या वाटे इतलो लेगीत तेंको मेळना खंय. गोंयचें नांव तेंगशेर व्हरतलो जाल्यार सरकाराचो तेंको भोव म्हत्वाचो अशें प्रणवान सांगलें. आनी फुडें आतां खुबश्यो आसतल्यो अश्यो स्पर्धा. हय, तर तेन्ना तेका आमी असोच पुश करतली आनी आमचो तेका सदांच बॅकींग आसतली. त्याची एक इच्छा आशिल्ली की आपण नॅशनला वचून फर्स्ट मार्क जालो म्हणून. आणि सगळ्यात चड ताका पुश केलो म्हाज्या चेडवान जे भायर आसा दुबय. हे म्हाका दिसता काल न्हिदूच ना तें. इतकी ताका उमेद आशिल्ली की आपलो भाव गोल्ड मेडल मारून येयला म्हणून आनी डबल मारला न्ही. आनी गोल्डचें नांव ताणें वयर काडलां, आमच्या फोंड्याकारांचें नांव वयर काडलां. नॅशनलाक मारून म्हणजे ताणें मेहनत भरपूर घेतल्या आनी आमकां हितून कांयच त्रास दिवना कोणाकूच. तो इतलो लिफ्ट करता, आपुणूय करतलो तशें नासता. हांव म्हाजो एक्सपिरियन्सा प्रमाणे हांव 2.5 किलाचो डंबल घेवन फुडें सरलेलो मनीस. सो आयच्या दिसा वचून वांगडाक तूं 20 किलो 30 किलो व्हरपाक शकना. सो ताका इगो लिफ्टिंग म्हणटा. सो इगो लिफ्टिंग जी आसता ती मातशी बंद केल्ली बरी भुरग्यांनी, कित्याक तितून इंजरी मेळ्ळी. हेजो पॉवर लिफ्टर आमकांय खूब इंजरी आसता, खूब म्हणल्यार खूब. म्हाका स्वताक इंजरी आसता. सो आमी ती रिकवर जाता आमी. पूण ह्यो भुरग्यांक जावच्यो न्ही फुडें म्हणून कॅर घेवपाक. ती मेहनत घेतली की तुका तो 200 न्ही 200-300 सुद्दां तूं मारपाक शकता. आमचे जर काल आमी जी गोवा टीम गेल्ली गोंयच्या, तितून आमचे आशिल्ले टोटल 23-24 जाण आशिल्ले. कांयशे भुरगे आमचे जे भुरगे आशिल्ले नॅशनलाक खेळपी ते फायनान्शियली तेंचे कडेन जावना पार्टिसिपेट जावपाक. कित्याक रेजिस्ट्रेशन फीज आमची आशिल्ली एका इव्हेंटाक 3,500. खेळटलो जाल्यार 3,500 भरचे पडटा. दुसरो इव्हेंट जर खेळटलो 1,700 रुपया 1,700. अशे 4-5 इव्हेंट आशिल्ले. तर कांय भुरग्यांक ते जायना. सो एकूच एज अ एथलीट गोंयचो सांगूंक सोदता की आमकां 0 सपोर्ट आसता फ्रॉम गव्हर्मेंट स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडल्यान. म्हणजे गव्हर्मेंटान जितले सहकार्य करचे अशें दिसता. हय, आमकां एज अ एथलीट जेन्ना आमी गोवा रिप्रेझेंट करता नॅशनलाक तेन्ना एकूच आमची एक रिक्वेस्ट आसता की स्वताचे एज अ एथलीट हांव सांगता की आमकां मिनिस्टरा कडल्यान गोवा गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां सपोर्ट आसतो, फायनान्शियली सपोर्ट आसपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकार. राष्ट्रीय शिक्षण आणि राष्ट्रीय खेळा धोरण ही दोन्ही धोरणां खेळाच्या क्षेत्रात व्हडा प्रमाणात मजत करतले अशें आदलो केंद्रीय खेळा मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सांगलें. खेळा क्षेत्रांतल्या सुविधांचो खर्च 600 कोटी रुपया वेल्यान 3,000 कोटी मेरेन वाडला. तशेंच पुराय देशात सुमार 1100 परस चड खेलो इंडिया केंद्रां आसात अशी माहिती अनुराग सिंग ठाकूर हांणी दिल्या. Both the new education policy and the national sports policy both are going to help sports in a bigger way. It's not only about the mindset and the facilities being given from education to the sports sectors. I think the environment in the country is such that today not only people look at cricket as a sport,
There are many other sports where we have the international champions, stars, which have become an inspiration for a lot of players on the grassroots level. So I think two things are going hand in hand. One, the government policy making to the government funding. It has gone up from 864 crore rupees to 3400 crore rupees, the annual budget. The spending on the sports infrastructure has gone up from 600 crores to 3000 crore rupees. So you are seeing a lot of infrastructure is coming up in this country. At the same time, they have more than 1100 Khelo India centers across the country. Every district will have one center where the ex-athlete get about 5 lakh rupees annually to run that, and one-time grant of 5 lakh rupees to establish the center. Apart than that, they have 32 National Center of Excellence and so on. I don't want to go into the details. All I'm trying to say is the policy makes a lot of shift, not only in the thinking, but also on the ground. With the federation, they will have more transparency, and also there is a lot more focus on the game of various sports. हवामान बदल कृती आराखडो रोखडोच चालीक लायतले. सैमाच्या संवर्धना खातीर वेगवेगळ्या खात्यांनी समन्वयाची गरज आसाच. ते भायर लोकांच्या सहकार्याची अपेक्षा आसा म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले. हवामान बदला संदर्भात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंत्रालयात संबंधित खात्याच्या मुखेल्यांची बसका घेतली. तशेंच जैवविविधता मंडळाची मंत्रालयात बसका जाली. आमदारांनी वेगवेगळ्या खात्यांच्या मुखेल्यांच्या सहकार्यान जैवविविधताय कृती आराखडो चालीक लायतले. हो आराखडो चालीक लावपा खातीर कृती समित्योय स्थापन करतले. मडगांव नगरपालिकेन आतां मेरेन 105 भटक्या जनावरांक ताब्यात घेतल्यात. जे ब्लॅक स्पॉट आसात थंय सायन बोर्ड लायतले. भटकी जनावरां सापडली जाल्यार लोकांनी पालिके कडेन संपर्क सादचो म्हणून सूचना दितले. लोकांनी कळीत केले उपरांत रिकव्हरी व्हॅन ते सुवातेर वचून भटक्या जनावरांक व्हरतले अशें पालिकेचो अभियंतो दीपक देसायान सांगले. भटकी सुणी आनी गोरवांचो प्रस्न सोडोवपा खातीर नगरपालिकेन मंगळारा बसका घेतली. ह्या बसकेत भौशीक बांदकाम खातें, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तशेंच येरादारी खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले. स्ट्रे कॅटल, स्ट्रे एनिमल्स आणि स्ट्रे डॉग्स हाचे बद्दल काही डायरेक्शनां दिल्ली. तातूंत भितर आमचे एक इम्पॉर्टंट इश्यू आसलो रिगार्डिंग स्ट्रे कॅटल्स एंड स्ट्रे एनिमल्स. तातूंत आमकां अशें डायरेक्शन आसलें की म्युनिसिपालिटीनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, नॅशनल हायवेज, PWD रोड्स हांकां सगळ्यांक घेवन सिटींतले जे रोड्स आसा, जे मेन रोड्स, नॅशनल हायवेज, स्टेट हायवेज, ह्या रोडा वयल्यान स्ट्रे एनिमल काडपाची एक आपली मॅकॅनिझम ठरोवपाची. सो ते डिसायड करपा खातीर आज आमची रोड एंड ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स, PWDचे ऑफिशियल्स, म्युनिसिपालिटीचे ऑफिशियल्स, तशी आमची जी एजन्सी आसा जी आमची गोरवांची जे काडपाची आनी तेंची कॅर घेवपाची गोशाळा, तेंचेय रिप्रेझेंटेटीव आज हांगा आशिल्ले. सो तांकां ब्रीफ करपा खातीर बेजिकली ही आयची मिटींग दवरली. आमी गोशाळा कडेन एग्रीमेंट करून आज पर्यंत 105 गोरवां आमची मडगांवची आमी ऑलरेडी लिफ्ट केल्ली आसा. आनीक गोशाळेचो तेणी एक इश्यू म्हणलो की काही एनिमल लवर्स जे आसा ते तांकां गोरवां जेन्ना धरता तेन्ना ते तांकां रिक्वेस्ट करता की तांकां व्हरनाका, तांकां सोड, हें कर तें कर. पूण आतां एज पर द डायरेक्शन्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आतां आमकां अशें कांय करपाक मेळचें ना, कारण ती गोरवां परत त्या स्पॉटार येवपाक जायना, हेजी प्रिकॉशन आमी घेवपाक जाय. आमकां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाची डायरेक्शन्स आसा की एक टीम करची म्हणून, एक टीम करची सगळ्या डिपार्टमेंट घेवन, आनी ती टीम घेवन अशे क्रिटिकल पॉयंट आसा ज्या जाग्यांचेर गोरवां रातची रावता जावं खंय बसता ते पॉयंट आयडेंटिफाय करून ते हेल्पलायन नंबर्स नोटिफाय करचे. कोणाक सपोज एक रातचे गोरू दिसले जाल्यार तेणी ते हेल्पलायन नंबरीचेर कॉन्टॅक्ट करून तांकां ते एजन्सी मार्फत आपोवन हाडून ती गोरवां उखलची. सो अशे पॉयंट करपाचे आमचे ऑलरेडी आतां प्रत्येक डिपार्टमेंट आपले नोडल ऑफिसर दितले. ते नोडल ऑफिसर करून आमी एक मॉनिटरींग टीम तयार करतले. ती करून आमी सगळ्यांचे एक इन्स्पेक्शन करतले लेट नायट आवर्स, सगळे क्रिटिकल पॉयंट, त्या पॉयंटाचेर आमी सगळे ते मोबायल नंबर जावं कॉन्टॅक्ट हेल्पलायन नंबर हे आमी डिस्प्ले करतले. त्या स्पॉटांचेर परत सपोज जर गोरवां दिसली जाल्यार ते आमी तो हेल्पलायन नंबर पळय जो आसा तो आमी थंय डिस्प्ले करतले. परत चुकून सुद्दां जर एक गोरू थंय परते आयले जाल्यार ते डायरेक्ट एजन्सीक कोणाक हेल्पलायन नंबराक कॉन्टॅक्ट करून ते थंयच्यान काडपाची वेवस्था जावपाक जाय. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाच्या डायरेक्शना प्रमाणे जे एनिमल जे गोशाळा सगळे जनावरां जी हांगा ते रस्त्यार भोंवतात ताका लागून काही रातचे एक्सिडेंट जातात आनी एज पर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाज्या डायरेक्शन प्रमाणे
आज म्हजी चीफ ऑफिसर आनी म्हजी म्युनिसिपल इंजिनियरान आयज आमची म्हजी कॅबिनेट मिटींग दवरली. तातूंत RTO डिपार्टमेंटाचे रिप्रेझेंटेटीव आशिल्ले, PWD हायवेचे रिप्रेझेंटेटीव आशिल्ले, PWDचे रिप्रेझेंटेटीव आशिल्ले, बाकीचे सगळे डिपार्टमेंटाचे रिप्रेझेंटेटीव आशिल्ले. आयची मिटिंगेक अशें थारलां की सगळ्यांत पयलीं सगळे डिपार्टमेंटाची नोडल ऑफिसर घेवन एक टीम पयलीं कॉन्स्टिट्यूट करप. तांकां सांगिल्ले कडेन आसा आज सांजे 5 पर्यंत तांचे नोडल ऑफिसर आनी वीथ डिपार्टमेंट नेम डेजिग्नेशन आनी ताजो कॉन्टॅक्ट नंबर दिवन आज सांजे पर्यंत टीम कॉन्स्टिट्यूट करता आनी आज मिनिट्स रेडी केल्ले वतले. सगळे जे कोण ओनर आसा, शेतकरी ओनर आसा, म्हणजे तेंच्यो गायो म्हशी जे कोण आसात, हांव तुमचे मार्फत तांकां रिक्वेस्ट करता ताणें आपले गायो जेन्ना सकाळची चरपाक सोडटा ते सांजे टायमार घरा कडेन येतना तांचे प्रिकॉशन घेवचें. काणकोणच्या श्री गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठाच्या उभारणीक अंदू 550 वर्सां पुराय जातात. ह्या निमतान 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर मेरेन 10 दीस व्हडलो उत्सव जातलो. ह्या सुवाळ्याक सुमार 25 ते 30 लाख भावीक हजर रावतले. 28 नोव्हेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी श्रीरामाच्या भव्य मुर्तीचें उक्तावण जातलें. ह्या मुर्तीचें सध्या अर्दें काम पुराय जालां. ह्या उत्सवाची तयारी सद्याक झुजा पावण्यार सुरू आसा. तशेंच फाटले 2.5 वर्सां सावन ह्या सुवातेर काम करपी कामगारांचे रगत तपासणी जाता म्हणून आयोजकांनी सांगलें. वर्सांची परंपरा आशिल्ल्या आमच्या मठात आज 550 वर्सां पूर्ण जाल्या आणि ह्या 550 वर्सांची फंक्शन 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर पर्यंत हांगा व्हडलें दबाज्यान करपाचें थारायलां. ह्या आमच्या मठा खातीर आमी आतां कितले तेच इन्फ्रास्ट्रक्चर उबें केलां, स्टेट ऑफ द आर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, जाका डबल बेडरूम फ्लॅट्स आसा प्रोफेसरान पाठशाळेच्या, आमचो स्टुडिओ अपार्टमेंट्स आसा, इन एडिशन टू दॅट डॉर्मेटरी आसा. हाजे फुडें बी कितलेशेच हांगा हावजकीपिंग स्टाफ आनी बाकीचे लेबर्स काम लागतात तांच्याय खातीर आमी एक लेबर कॉलनी हांगा सेटअप केल्या. त्याच बरोबर एक लँडमार्क आमचो म्हणटा तो एक रामाची प्रतिमा 77 फीट, ही साऊथ इंडियन किंवा भारतांत तर हाजी व्हडली ना, ती बी हांगा माननीय पंतप्रधान हांचे हस्ते अनवेल जातली 28 नोव्हेंबराक. इन एडिशन टू दॅट आमी एक म्युझियम ब्लॉक, 70 थिएटर आणि एक आमचो ऑडिटोरियम बांदला. त्या भायर एक मल्टीपर्पज हॉलूय बांदला. सगळ्या ह्या कॅम्पसाचे एल्युमिनेशन करून एक रथविधीचो ग्रावंड एक 20-25 हजार लोकांक बसपा सारको इतलो डेव्हलप केल्लो आसा, जो रामनमीक आमकां उपयोग पडटा. फाटले 24 म्हयन्यान ते 25 म्हयन्यान हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी उबें केलां. परमपूज्य स्वामीजीचें मार्गदर्शन म्हाका खूब मेळ्ळें आनी तांणी म्हाका ही संदी दिल्ल्या बद्दल हांव तांचे बद्दल कृतज्ञता व्यक्त करतां. हांगा जिवोत्तम संस्थान पर्तगाळी मठाचें काम जवळ जवळ 1.5 ते 2 वर्स फाटीसान चालू आसा. आनी डे आनी जेन्ना काम जेन्ना कन्स्ट्रक्शन चालू जालें तेन्ना सावन आमी हेल्थाची टीम एवरी टायम हांगा येवन आमकां जे लेबर आमकां आवटसायडर जे हांगा येता जे कामां एंगेज आसा तेंचे आमी ब्लड स्लायड घेवन तांकां मलेरियाची लागण जाल्ली आसल्याना ते पळोवपा लागून आमी तेंचे ब्लड स्लायड घेवन आमी
कम्युनिटी हेल्थ सेंटरा व्हरून ते आमी मायक्रोस्कोपाचेर तेंगेले प्रत्येक पावट आमी चेकअप करता आनी परत तांचे 3 म्हयन्यान आमी परत जे आमी पयलीं कोणाले स्लायड घेतला तेंची परत 3 म्हयन्यान आमी परत तेंची स्लायड घेता. परत आमचे एवरी विकाक हांगा विजीट आसता. आमचे हेल्थाचो स्टाफ हांगा विजीट करता, न्यू लेबर आयले तेंचे ब्लड स्लायड घेता आनी व्हरून चेक करता, जेणे करून हे मलेरिया जर सपोज तांकां आसा जाल्यार बाबा ते हांगा लोकलाक हांगा स्प्रेड जावपा जायना. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 युनिवर्सिटी मस्त फ्युचर जबरदस्त. जॉइन पारोल युनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. नमस्कार. आज नॅशनल प्रेस डे. हरशीं आमी कितें करतात की दुसऱ्यां बद्दल उलयतात,